नमस्कार. आज 19 डिसेंबर गोय मुक्ती दीस आणि ह्या निमतान आम्ही आज भासाभास करपाक आयल्यात स्वातंत्र्य सैनिक फ्रीडम फायटर लिबिया लोबो सरदेसाय हांच्या घरान. नमस्कार, तुमचे स्वागत आसा. तांच्यांनी गोयचो मुक्ती लढो जो आसा तातूंत आपले योगदान दिल्लें आसा. ते अंडरग्राउंड रेडिओ स्टेशन चलयताले, सगळ्यांक गजाल खबर आसा. पूण भारताचो जो स्वातंत्र्य लढो आसा तो ल्हान आसतना तांच्यांनी मुंबईत अनुभव ताचो घेतलेलो आसा. तर आमी तुमचे पासून आतां सुरवात करुया. म्हाका एक सांगा की तुमी स्वातंत्र्य लढ्यान गोंय मुक्त करपा खातीर झुजपाक जेन्ना लागली 1954च्यान तुमचे रेडिओ स्टेशन बी तुमी चलयताली, तेन्ना एक तुमच्या दोळ्या मुखार कितें एक सपन आसतलें, म्हजें गोंय अशें जावपाक जाय. तेन्ना कितें सपन आशिल्लें? आमी भारतांत रावलेले न्ही, म्हणल्यार पुर्तुगेजांच्या वेळार रादा ब्रिटिशांच्या वेळार कोलोनियलिझम चलतालें, पूण थंयसर इल्ली डेमोक्रेसी चलताली जे गोंयांत नाशिल्लें. गोंयांत कोलोनियलिझम आशिल्लें पूण डेमोक्रेसी म्हणटा पळय ती नाशिल्ली. म्हणजे कितें? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. हांगा तुवें लोकांक भोंवपाक जाय तें उलोवपाक, जमाती करपाक ना. सेन्सूर म्हण आशिल्लो पळय, पुर्तुगेजांक तूं कितें बरयता आनी कितें म्हणजे तूं जाहीर करता तें सगळें ताका पयलें तपासूंक जाय आशिल्लें. एक तूं लग्नाची जर पत्रिका धाडटलो जाल्यार ताचेर सुद्दां ताका विजाद पेलो सेन्सूर म्हणजे चॅक्ड बाय सेन्सर्स अशें म्हण हें जाय आशिल्लें, शिक्को जाय आशिल्लो. त्या शिक्को मारल्या बगर तुका तें कांय करूंक जायनाशिल्लें. म्हणजे इतली मेकळीक तुका हांगा नाशिल्ली. तशी भारतांत इंडियेच्या वेळार नाशिल्ली. कित्याक इंडिया वॉज अ डेमोक्रेटीक कंट्री. हांव कितें विचारतलो तेन्ना जेन्ना गोवा लिबरेट जावपाचो आसलो तेन्ना तुमच्या दोळ्या मुखार कितें सपन आशिल्लें गोंयचें? सपन आशिल्लें कितें? भारत जशें आमकां पयलें स्वतंत्राय जाय आशिल्ली. हांगा बिलकूल स्वतंत्राय नाशिल्ली. बाकीचें सगळें आशिल्लें म्हणल्यार स्वतंत्राय नाशिल्ली. मेकळीक म्हणटा पळय ती नाशिल्लीच न्ही. म्हणटा आमकां तें जाय आशिल्लें. बाकीचें तुका सगळें आसलें म्हणल्यार तुका जर एकामेका कडेन संबंद दवरपाक, जमाती करपाक, मिटिंगो करपाक, हें करपाक, तुका जाय ते उच्चार करपाक, तें जर तुका मेळना जें आतां आमकां आसा. आमच्यान कोणाक आतां दुशण दिवं येता, आमकां आमी कोण दिनात पूण क्रिटिसायज करूं येता. तूं कोत्ता तें सारकें न्ही म्हणूं येता. तेन्ना तशें जायनाशिल्लें. आतांय तितलें जायना म्हण हांव जाणो, पूण तरी जाणा. पूण आतां गेलीं 60 वर्सां जालीं गोंय लिबरेट जावन. फाटीं पळयतना तुमकां कितें दिसता? म्हणजे गोंय तुमी जेन्ना पळयल्लें आनी आतां कितें जालां एक्चुअली तुमकां कितें दिसता? आमी पळयल्लें 1961 परस तें गोंय दिशी वगडावंक गेलां. हां, कितें कितें वगडायलें आमी? सगळें. हांगासर तुका पयलीं सुवातेर सवासकाय आशिल्ली. आयज तुका इतली सवासकाय ना. हांगा लोकांच्या मनांनी भिरांत आसा. आज तुका घरान रावपाक सुगूरकाय ना. त्या वेळार तुका कसली इतली सुगूरकाय आशिल्ली की घराच्या भायर एक बुराक आसतालो आनी दर घरान भायर सरता आसतना चावी दवरून सगळो भायर वतालो. चड लोक नासतालो दवरप आनी जो कोण पयलो येता तो ती चावी काडी आनी दार उगडून भितर सरतालो. म्हणजे इतली सुगूरकाय घरांक आशिल्ली. आतां आमकां ताली मारल्यार सुद्दां सुगूरकाय दिसना. कितें म्हण हांव नको, पूण कितें आमचे सुगूर आसात गोर फाटल्यान आमच्या म्हूण आमकां कल्पना ना. हांव म्हणना भिरांत, पूण अश्यो कल्पना आमच्या मनांत आसात. हां, पण ही सुगूरकाय गेल्या. ताका कारणां आहात. गोंयकारांनी करूंक ना तें. गोंयकार तशें न्ही. पुर्तुगेजां वेळार 25 वर्सांनी फकत एक मर्डर जाल्लो, खून. 25 वर्सांनी एक खून. आतां दिसाक कितले खून जातात? फरक पळय. आतां कितें आसा? आतां परिस्थिती कितें? आतां तुका भिरांत कोणाची आड कितें म्हणपाक. तेन्ना आमकां जय हिंद म्हणलो जाल्यार तूं तुरगांत पडटालो. आतां तूं जय हिंद 10 फावटी म्हूण, इन्किलाब जिंदाबाद म्हूण, जायते म्हूण, ताचो वालोर ना. तूं जर आनी कोणाक कितें म्हणशी जाल्यार तुका तूं दुस्मान जालो. जाणा समजला तूं. हां,
हांव म्हज्या घरांत रावन हांव तुज्या घरांत येता म्हणटा तुजोच जालो पार्टी चेंज केली मेकळो मेकळो जालो म्हणटा हांव तुजो जालो म्हणटा तूं म्हाका दुबाव करिना आनी तूं कांयच करना. तेन्ना उमेदीन फ्रिडम फायटरांनी सगळो आमचो मुवमेंट केलो हें जालो. आतां सगळे फ्रिडम फायटर जे कोण आसा ते हॅपी आसात. एकलो पर्यंत तूं वचून विचार. म्हाका सकाळींच कोण सांगतालो की आपूण गेलो आनी सगळे कडेन सोदून काडले कोणाक आनी तांकां विचारलें अरे तुमी खुशाल आहात काय म्हणून, तुमी येवजिल्लें तशें जालां काय म्हणून. एकलो पर्यंत खुशाल ना. आनी ताणें कितें तांकां विचारलें आदीं बरें आहलें काय आतां बरें आहलें काय म्हणून. तांणी सगल्यांनी एका मोतान म्हणटात पळय तें सांगलें आदीं बरें आहलें. कित्याक लागून हें जालें आसतलें? कित्याक लागून आतां सगळेंच वेगळें जालां. पयले सुवातेर आमकां इंडिया बरीच आशिल्ली आफ्टर इंडिपेंडन्स सगळें आनी फुलताली. हांगा कांय नाशिल्लें. आमकां दिशिल्लें की आमी जर इंडियेच्या भागांत आसा ते सगळे आमकां लागतलें न्ही. आतां तुज्या घरांत समज इलेक्ट्रिसिटी घाली तूं आनी एका रुमान काळोख आसा, तूं थंयसरूय पावयली इलेक्ट्रिसिटी जाल्यार उजवाड जालो ना सगळ्या घराक. ते भाशेन आमकां उजवाड मेळटलो म्हणून अशें आमकां दिशिल्लें. आमी कित्याक एक काळोखाची कूड म्हूण रावची. हे दिशे आमचें गोंय हय काय ना. आमकांय तो उजवाड जाय आशिल्लो स्वतंत्रायेचो. म्हणटा आमी इंटग्रेशन विथ इंडिया म्हूण जालें. आतां जालां अशें की इंडियन जायतें बरें आसा पूण तें हांगा येना. जें बरें न्हय तें सगळें हांगा पावलां. जाणा सगळें वायट इतलें हांगा पावलें. हांव वायट अशें म्हणना पूण बरें आहा तें पावोंक ना हांगा. जाणा समजला तूं. आमी हें केलां, कॉलेजी केल्यात, इस्कॉलां केल्यात, रस्ते केल्यात, हें केलां तशें. पूण ताका तें तुका पोटान पडटा तुज्या. बरें सिर्विसो आहात लोकांक. आमी सगळीं थंय सिर्विसो येताले कोण बेकार रावलो. थंय रस्त्यार कोण पडनाशिल्लो हय काय ना. हांगा तुका तुज्या गांवांत आसून तुका सिर्वीस ना हय काय ना. हें ना तें ना तें ना तें ना. एका चोड पोण म्हणटा आसतना इतली भावकी आशिल्ली. कोण मानाय, कोण आनी कोण, कोण ह्या धर्माचो, कोण त्या धर्माचो, कोण बायल कोण दादलो अशें वेगळेपणां मनशेपण इतलें आशिल्लें की केन्नाच कोणाक कोणाय ल्हान व्हड अशें पळयलें ना. गोंयकार म्हणल्यार गोंयकार, वेंग मारपी एकामेकाक अशें. केन्नाच कोणाक आनी मुनकार म्हूण आशिल्ले तेन्ना केन्नाच मुनकाराक वायटपण अशें द्वेश असो नाशिल्लो. घडयेक आसत थोडे लोक जे सगळे मनीस सारके आसनात न्ही. प्रत्येकाक वेगळे वेगळे भावना आसतात, वेगळे आसता गरजो तांचे कितें कितें म्हूण सांगत. पूण जनरली जर तूं पळयशी जाल्यार तशें हें नाशिल्लें, फरक कसलोच नाशिल्लो. मानायक जर काम केलें तो केन्नाच इल्लें कॉप मारल्या बगर घरा वचनाशिल्लो. पयशे सोड तुजे म्हणजे इतलें. वगत जालें जेवणाचो जाल्यार ताका जेवणूय दिलें. जाणो कित्याक तो गरीब ताचे कडेन ना, घरा वचून आतां कोण जेवतलो म्हणजे अशें आशिल्लें गोरकार. तुमी जेन्ना फ्रिडम फायटर म्हणून काम केलें, गोवा लिबरेट जालें, गोंयचें सरकार आयलें, आतां 60 वर्सां जालीं. ह्या 60 वर्साचो व्हडलो एक स्पॅन आहा. धाकटो स्पॅन न्हू. फ्रिडम फायटरांक रिकग्निशन म्हणटा की मान्यताय म्हणटा ना जाल्यार एक आनीक कितें दुसरो शब्द वापरूं येता सरकारा कडल्यान किंवा समाजा कडल्यान अशी मेळ्ळी स्वतंत्र सैनिकांक. म्हाका दिसता आमकां कोण वळख सुद्दां ना. आनी आमी पळय कितें केलां आमी व्हडलें म्हणना पूण आमकां दिसता कितें आतां गाडयो चलतात न्ही रस्त्यार. रस्तोच ना जाल्यार गाडयो कश्यो चलतल्यो हाल्ल्यो. तशें आमी केलां तें. ताका एक फिलीप मेळ्ळो आर्मीक धाडपाक. कित्याक आमी पळय पयले सुवातेर आतां हो लढो म्हणटा पळय तो भारतान मनार घेतलो तो फकत 1961 न्ही, हो 1954 थावन चलतालो. आनी तो कित्याक 54 जेन्ना सत्याग्रह जालो पयलो पुर्तुगेजांनी तांकां आपल्या आड आयल्या म्हणून मारलो. कित्याक तुमी आमच्या देशांत येवन कितें सत्याग्रह तांकां समजना आहलो. जरी तूं सहजकायेन येता पूण तूं दुस्मान न्ही. दुस्मान नाका. ताका मारून उडयले बोकड्या भाशेन कुशीक उडयले अशें तशें. म्हणटच प्रायम मिनिस्टर नेहरूक आयलो वायट दिसलें
राग आयलो हांव म्हणना ताका राग येनाशिल्लो पण ताका दुखलें अरे तूं मनशांक अशें कोत्ता कॉलोनियल आमी पळयलां ब्रिटिशांनी अशें कितें चडशें केलें ना तूं अशें कोत्ता मनशांक तांकां जनावरांक अशीं मारता आनी अशें उडयता तर ताणें बंद केलें वाटूच बंद केलें ब्लॉकेट म्हणटा पळय तो गेलो कितें सगळे बॉर्डरी बंद केली कोण येवचो जाल्यार कोण वेचला कोण येवचो ना वचना कांय वचना हें पळय गोंयांत येताले मुरमुगांव सगल्यो बोटी आनी सगल्यो वस्तू हाडटाल्यो त्यो मुंबयच्या स्टिवडोर म्हणटात पळय ते खालासांनी सगल्यांनी आमी हे गोंया वचपी बोटीक आमी हात लावचे ना म्हणून मुंबय येवंकूच दिवचें ना बंद केलें न्ही म्हणटा कितें येतलें हांगासर गोंय सुकलें कांयच मेळना जालें गोंयांत कराचीन थंय हाडचें पडलें अशें म्हणून बंद जालें न्ही बरें आनी गोंयांत मागीर आमकांय येवंक मेळना मुंबयतावन तांकांय कोणाक वचूंक जायना ब्लॉकेट सगळी बंद सगळें तरी आसतना आतां इंडियेच्या लोकांक कितें जाय आशिल्लें आमी स्वतंत्र जाले जाल्यार आमच्या आमच्या देशाचेर एक जागो आसा जो सगळो स्वतंत्र जावंक ना आमचो सगळो अखंड देश आमकां स्वतंत्र जाय म्हणून आमी म्हणून इंडियेचे लोक आमचे बरोबर आयले आनी सगळ्यांनी एक विमोचन समिती म्हूण केली आनी आमी आतां ऑल इंडिया सत्याग्रह म्हूण करचो केलो अशें तांणी आनी सगळे लोकांचे 1955 तांणी सत्याग्रह सुरू केलो ना बॉर्डरीचेर आयले मुंबय सगळे इंडियेचे लोक जाले तेन्नाय बी पुर्तुगेजांनी तांकां हें केलें समजा मारले करलें तेन्ना मारल्या बरोबर मागीर प्रायम मिनिस्टर एकदम लागलो हें बिलकूल बरें जायना न्ही कितें करचें आनी ब्लॉकेट जाल्ल्यान पत्रां येनाशिल्लीं चिटी येनाशिल्लो मनशां येनासले कसो संबंद दवरचो सुकलेल्या भशेन जालें सगळें घुस्मटलेल्या भशेन गोंय घुस्मटलेलें तुका खरें सांगचें जाल्यार तेन्ना गोंय घुस्मटलेलें म्हणजे घुस्मटलेलें गोंय दिसता लोकांक वावूच कसो नाशिल्लो हां म्हणटच हे नदरेन आतां करचें कितें आमकांय तें दिसलें आमच्यांनी वचूं नजो गेले जाल्यार एक तर भितर आहा पळय त्या लोकांक जय हिंद म्हणलो जाल्यार तुरुंगात घालताले भायल्यान आयलो जाल्यार मारताले म्हणटच अशें करून कितें जातालें कांयच जावचें ना कांयच दिश्पण मेळपाचें ना पण कितें तरी करूंक जाय आनी हांगासर तुका पत्रां येना आनी कांय येना म्हणटा पुर्तुगेज कितें म्हणूंक लागले इंडियेचेर गाळी घालूंक लागल्यो इंडियेचें कितें वायट पळय तें सांगूंक लागलें तेन्ना इंडियेन थंय जायत्यो वस्तू जाताल्यो म्हणजे इंडिया निकतीच इंडिपेंडंट जाल्ली आनी डिवेलपमेंट चलतालो पण आदले भशेन सगळें चलतालें तें पळय तें सगळें हांगा हें ना थंय ना उदक ना कोण मरता हांगासर बूक आसा हें आहा त्यो सगल्यो गजाली गोंयकारांक आपल्या पेपराचेर घालताले म्हणजे कितें गोंयच्या लोकांक दिसचें की इंडियेंत कशेंच नाका इंडिया म्हणटा ती कशीच नाका अशें करून तांची मनां तयार करता जाणा तें पोर्तुगीज जालें हय पूण जेन्ना लिबरेशन जालें तेन्नाच्यान आयज मेरेन फ्रिडम फायटरांक जें रिकॉग्निशन मेळपाक जाय आशिल्लें तें मेळूंक ना ताचेर आमी उलयतालीं हांव म्हजी गजाल जर तुका सांगीत रेकग्निशन कोणाचे कडल्यान दिवंक जाय आमी रेकग्निशन खातीर कांय करूंकूच ना न्ही पूण एक टोकन म्हणून आसपा जाय न्ही तें आतां दुसऱ्या मनशाची मर्जी न्ही पूण कितें रेकग्निशन जेन्ना इंडिया स्वतंत्र जाली ताची 25 वर्सां जालीं तेन्ना इंदिरा गांधीन सगल्यांक एक पेन्शन म्हूण दिलें फ्रिडम फायटरांक कितें म्हणजे तांकां आतां ग्रेटिट्यूड कशी दाखोवची कितें तांकां तांची वळख कशी दवरची अशें म्हणून सगल्यांक कितें थोडें थोडें पेन्शन दिलें तें आतां वाडत आसा तांचें सेंट्रल पेन्शन हांगा मागीर बाकीच्या स्टेटींनी सगल्यांनी आपलें म्हूण दिलें जें बाकीच्या आसलें गोंयांतूय केलें पूण गोंयांत आमचें पेन्शन म्हणल्यार भीक म्हणल्यार जाता अरे ती न दिल्यार आमकां सांगपाक लज दिसता तूं पयशीं पेन्शन म्हणटा पळय तें तुका आदार दिवपाक न्ही तूं म्हाका सांग 15,000 दिल्यार तुका कितें आदार मेळटा आयज तुका 15,000 बाजारांत गेल्यार कितलो वगत पावता सारकें म्हणल्यार कित्याक तें फक्त स्टेट गव्हर्मेंटाचीच पेन्शन मेळटा तुमकां म्हाका स्टेट पेन्शन मेळटा सेंट्रल मेळना ओके कोणी विचारूंक सेंट्रल
ना सेंट्रल पेन्शन दिवपाक ह्या सरकारान तुगेलो म्हायती रेकमेंड करूंक जाय आशिल्ली ते ह्यो सरकार करिना थोड्या लोकांचे आपशी जाले समजलें तूं कित्याक सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे आयले कोण कोण फ्रिडम फायटर आहात फ्रिडम फायटर म्हणलो की तांकां सेंट्रल गव्हर्मेंटान दिले मागीर पळय हांगा दुसरे गव्हर्मेंट आयले तांकां परवाच न जाली तांकां फक्त आपले पडलेले ते स्वतंत्र सैनिकांक फ्रिडम फायटरांक लेखीच ना जाले वळखय ना जाले पळय ना जाले आनी जालें आमी शेणली आमी कित्याक मागतले तांचे कडेन गेल्या 60 वर्सांत खंयच्या गव्हर्मेंटान कित्याचे बाबतींत तुमचो सल्लो घेवपाक एडवायस घेवपाक केन्ना फ्रिडम फायटरांक आफयले फ्रिडम फायटरांक लेखीच ना ते तांकां कल्पनाच ना हें म्हणचें पडटा की बाबा आमकां ह्यो खुर्च्यो मेळ्ळ्यो त्यो कित्या खातीर स्वतंत्र जाले कशें आमी फक्त आर्मी येवन हांवें सांगलां तशें मोटर चलयता जाल्यार पयलीं रस्तो जाय तशें आमी जर इतलो लडो केलो ना जाल्यार गव्हर्मेंट कित्याक हें करतलो आशिल्लो गव्हर्मेंटाकूय आमकां मारले आमी मारले मेले आमी झगडटात आमकां अशें कोत्ता म्हूण गव्हर्मेंटाकूय ताचें काळीज वळ्ळें आनी ताका दिसलें की बाबा हें चलना आमचेच लोक हे तांकां आमी स्वतंत्र करूंकूच जाय म्हणून आनी आमचो देश इतल्या येदे व्हडल्या देशान आमकां येदोसो जागो कित्याक आमी मेळो दवरचो आमकां सगळो देश स्वतंत्र जावंक जाय बरें चड करून कितें जालें जाणा तुका हें हुनार येवपाक ऑक्टोबर 61 पयले सुवातेर कितें आसलें सगळ्या संवसाराचेर पळय देशभक्त म्हण आशिल्ले फ्रिडम फायटर आशिल्ले आनी कॉलनी जाय आशिल्ल्यो पुर्तुगेजांच्यो आशिल्ल्यो फ्रांसेसांच्यो आशिल्ल्यो आनी इंग्लिशांच्यो आशिल्ल्यो थंयसर सगळे कडेन लढे चलताले एंटी कॉलोनियल्स समजलें वेस्टो गोंयाक ते सगळे झगडटाले आनी तांकां दिसतालें कितें आमी व्हडले देश गोंय एक ल्हानशी देश कॉलनी धाकटी तो आतां हो व्हडलो देश इंडिया स्वतंत्र जालो जाल्यार तो ही कॉलनी पळय आहा ती स्वतंत्र करतलो एक पुर्तुगेज गेलो की ना म्हणजे सगळे बाकीचे सगळे निकलावतले सगळे हे आपशे निकवते म्हणजे ते इंडियेचेर भार घालतले की बाबा तूं हें कित्याक कोण तूं आतां स्वतंत्र तुका कोणाक विचारपाचें ना तूं कित्याक हें करिना आयकोना मिलिटरी धाडले आनी मागीर गोवा लिबरेट जालें हांव आतां लास्ट हेचे कडेन येता जेन्ना गोवा लिबरेट जालें हांव पयलीं रेडियोची खबर सांग हय सांगता ते घेता म्हाका एक सांगा की तेन्ना तुमी विमानान बसले आनी ती अनाउन्समेंट केली म्हाका एक सांगा ताच्या पयलीं तुमी विमानान बशिल्ली लायफान पळय जायते पावटी खंय बशिल्ली बॉम्बेच्यान येवप हां ते विमाना वचपाचें कितें जालें तें आमी एक गोंयांत म्हायती येना गोंयांत लोकांक कांय कळना फटी चलतात आनी गोंयाचो तांचो मोराल म्हणटा पळय तो खळावटलो हय म्हण तांकां उमेद दिवपाक तांकां हें करपाक आनी स्फूर्ती दिवपाक आमी चिंतले आतां कशें जायना मनशांनी तो जायना न्ही म्हणटा आमी भुमिगत कितें तरी करुया तशें भुमिगत चळवळी चलताल्यो वायलंट पूण त्यो सरकाराकूय बऱ्यो लागनाशिल्ल्यो आनी लोकांकूय बऱ्यो लोक मरून कितें उपकारता आमी कित्याक मरप आमी जगप स्वतंत्र हे खातीर हय काय ना मरपाची गरज ना गांधीची चळवळी नॉन वायलंट आशिल्ली हय काय ना शस्त्रां बस्त्रां नाशिल्लीं आमी कशें करतले म्हणटा आमी चिंतलें की तेन्ना वामन सरदेसाय म्हण आशिल्लो लोक हांगाच्यान मुंबय वताले न्ही तो गेल्लो सेवाग्रामाक आनी सत्याग्रह करपाक म्हणून मुंबय आयलो पूण हो सत्याग्रह बंद जालो त्या दिसा जेन्ना मारले न्ही सत्याग्रह बंद करूंक लायलो हय बंद जालो म्हणून सत्याग्रह गेलो म्हणटा ताका एक नोकरी दिली ऑल इंडिया रेडिओचेर आनी ती नोकरी कितें की ताणें सरकाराक जाय आशिल्लें गोंयचो प्रस्न पळय आहा गोंयकार कितें विचार करतात गोंयकारांक कितें जाय तें संवसाराक कळपाचें आतां कशें कळयतले म्हणटा ताणें तें रेकॉर्ड करचें आनी तांची म्हायती सगळी तांची म्हणणी काडून दिल्लीक धाडची आनी दिल्लीच्यान मागीर रेडिओचेर ते सगळ्या लोकांक कळयतले की गोंयकार अशें अशें चिंततात गोंयान स्वतंत्र जाय म्हणून हें काम तो करतालो म्हणटा तेन्ना उलयता दिसलें
अरे हांगातान दिल्ली वचून सगळ्या संवसाराक पावता एका रेडिओ वेल्यान, जाल्यार आमच्यान हांगातान गोंया धाडूं नजो? हां, गोंया पावयनो जो आमचो आवाज आनी आमच्यो मुन्यो, ताका कितें करूंक जाय? हां, कशें करतलो? सरकार तर कांय करूंक दिना, कित्याक इंटरनॅशनल रिलेशन्स आहात तें कशें म्हणजे तसो झगडना तो एक म्हाका ह्या सरकारा कडेन झगडी नाका, म्हणजे भुमिगत करची पडली ना. हां, म्हणजे भुमिगत करची पडली जाल्यार तयारी आसूंक नाका. आतां कोण कितें म्हणून ताका खटपट खूब जाली, लोक तयार जायना जालो कोण वचपाक. पयले सुवातेर कल्पना नाशिल्ली कितें जायत, कितें करपाचें, खंय वचप, खंय रावप, खंय जातलें. कित्याक खंय कितें केलें जाल्यार कोणाक कळटलें न्ही, आनी तूं उगडकीक पडटलो मागीर. म्हणून मागीर आमी तो रेडिओ हाडलो. नगर हवेलीक पुर्तुगेजांनी 2 रेडिओ व्हेल्ले, ट्रान्समिटर व्हेल्ले. ते आमकां ते आंदोलन फुडतात म्हूण आशिल्लो, थंयचो ताका हें केल्लो हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ताका तांणी सांगलें आमी आमची कल्पना न्ही अशें कितें करचें, सगळ्यांच्यो तकल्यो चलताल्यो. आमचे कडेन ट्रान्समिटर आहा बट ते ट्रान्समिटर आमी हाडले. ट्रान्समिटर मेळ्ळो जाल्यार मागीर फक्त मनीस जाय न्ही, म्हायती आमकां आसा, स्फूर्ती आमकां आसा. जागो तर मागीर खंय सोदून काडयेत, हय काय ना. पूण मनीस नाका, कोण करतलो हें, कशें करतलो अशें. ताका लागून तें केलें. शेवटी हांवूय ऑल इंडिया रेडिओचेर कामाक आशिल्ली. मागीर करता कोण येना आनी आमचो थंयसर एक. तुमी खंयच्या सेंटराचेर आशिल्ले कामाक? ऑल इंडिया रेडिओ बॉम्बे. ओके. हय. तर हांव म्हजें शिक्षण करता आसतना नोकरी करताली. हां, तर ते करता आसतना कोण जायना जालो. आमचे एक फादर मास्करेन म्हूण HO मास्करेन, तोय पुर्वचो, तो आशिल्लो आनी तो कोंकणी सेक्शन निकतेंच जाल्लें ऑल इंडिया रेडिओन पळय, ताका बरो आदार दितालो, देख दितालो, गायडन्स सगळें करतालो. थंय वचून आमी उलयताले ताचे कडेन सगळें. तो कितें म्हण लागलो एक दीस, तुमकां कोणूच मेळना जाल्यार तिका कित्याक विचारना, ती तुमचे बरोबर काम करता. हां, तर तिकाच कित्याक विचारिना. आतां म्हाका कितें दिसलें, हें इतलें आमी करतात आतां आनी फक्त एका मनशा खातीर आतां सगळें आमचें नडप कितें म्हणजे कशे भाशेन. आनी हांव तर आतां आसात तातूंत, मातशें आनी एक फुडलें पावल घेवपाक कितें जालां म्हाका. तर हांवें म्हज्या मनांतल्यान निर्णय घेतलो आनी बरें हांव येवपाक तयार आसा. पळोवया म्हणलें कितें जाता तें, कितलो तेंप लागत म्हण आमी केन्ना येवजितलें. आनी आमी चिंतलें ना इतलो वगत लागत म्हणून गेले. मागीर कोण येतलो न्ही एक कडेन अशें करून ते आंबोली आमी केलें. मागीर थंयसर कितें जालें, पावस खूब आशिल्लो आनी सावंतवाडी एकदम लागीं आशिल्ली. लोक सावंतवाडीच्यान येतालो वतालो, म्हणजे ताका लागून कोण कितें पळयतात, कितें करता ती म्हूण दुबाव जातालो. म्हणजे आमकां चिंतलें कितें कशे भाशेन पावता न्ही उतर खंयच्यान, कोण कितें म्हूण आमकां सांगूंक जायना इतल्या लोकां मदें. हो जागो सुगूर न्ही, सुगूर थंयसरली काडली आमी आनी गेलीं, कित्याक सारको रस्त्यार आशिल्ली आमी. आनी पयलीं आमी तो ट्रान्समिटर आसा पळय तो कितें केलो, एका ट्रकान बरयलो आनी हे रानान दवरून तो ट्रक दवरलो. तरी आसतना इतले लागीं आशिल्लीं आमी गोंयांक की कोणाक की खूंय आसा पळय तें कळटालें. पूण आमी थंयसरलो जागो बदल्लो आनी फुडें गेलो. कॅसल रॉक आशिल्लें पळय, थंय गाडी बडी बंद जाल्ली, गांव सगळो हो जाल्लो, रितो जाल्लो, कोण एक नाशिल्लो कुड्डम पर्यंत. थंय आमी वयर दोंगरार गेले आनी ते थंयसर आमी ते स्टेशनूच थंय जालें. कोण पावना हाडलो, कोण आयलो ना आनी कोणाक कळ्ळें ना. आनी वयल्या वयर तें जातालें म्हणून सकाळ नाशिल्लोय लोक, कोणूच ना, रेल्वे बी बंद जाल्ली. आनी थंय आमी चलयले. बरें आमी चलयली आमकांय उमेद खूब जाली, कित्याक आमी हांगा सामकी कोण ना सुगूर अशें म्हणून आमी ते चलयले. वर्सां गेलीं आनी आमकां कितें जातालें, गोंयचो लोक आयकतालो आनी आमकां खबरो कळटाल्यो
कोणी कोणी हाडून स्मगलर बी जायते येताले तांचे कडल्यान खबरो येताल्यो की आमकां आवडटा म्हण ते गोंया हांगासर ते वॉयस ऑफ फ्रिडम वॉच द लिबर्ट दॅट गोंयचे सोडवणचो आवाज आमकां कितें करूंक जाय आशिल्लें आमची गोंयची सोडवण करूंक जाय आसलें समजलें की ना आमी पळय गुलाम आशिल्ले गुलामांक तूं सोडयता न्ही आं म्हणजे ती सोडवणेचो आवाज मागीर ते सगळे जायन आनी मागीर गोवा लिबरेट जालो मागीर कितें जालें मागीर जालें न्ही आर्मी आयली सट्ट करून आमकां सांगलें तुमी वचात हांगा सरली म्हणून आमी पळयलें की आर्मी आयली एका दिसान आर्मीन आपलें सोडयलें आं म्हणटकीर कितें जालें आमी त्या दिसा आमकां काडली आनी बेलगांव व्हेली चलयात म्हण तुमचो रेडिओ आनी चलयताले आमी वरां वरां सांगताले लोकांक आतां वयर आयलो आनी पुर्तुगेजांक गव्हर्नराक मेसेज दिताले आतां तूं मुस्तकी तुगेली बांद आनी तूं थाराय आतां वचपाची म्हूण नाजाल्यार तुजे आंगलटी आयले म्हण आयकलां की ना तूं गेल्यार सोडून आनी रेडिओचेर आमी ताकाय सांगताले मेसेज धाडटाले सारके पूण ताणें आमकां रिप्लाय दिलो ना आनी कांय केलें ना अशें म्हणल्यार आर्मीन डिसायड केलें हे वाटेन आनी आर्मी गेली तेन्ना मागीर आमी आर्मी बरोबर कित्याक गे म्हूण सांगल्यार आमकां आर्मी हांगा भितर सरल्या ताची खबर गोंयकारांक दिवंक जाय आशिल्ली गोंयकारांक कशी खबर मावतली गोंयांत कितें जालां तें आमकां खबर ना पूण एक जनरल कॉल म्हूण आशिल्लो ताचो इन्चार्ज तो पोत्तून येतालो बेलगांव तो बेलगांव येतालो बेलगांव न्ही सामरा म्हूण आशिल्लें तांचो तूं येतालो आनी तो रिपोर्ट दितालो कोणाक आपल्या कमांडर इन चीफाक तेन्ना सगळे येते आर्मी आनी एअरफोर्स आनी सगळे एकठांय जाले तुजे नेवी बवी सगळे एकठांय आनी तांचे मदें आमी कित्याक तांकां दिसलें की आमी आतां झुजता म्हण तांचे बरोबर समजा अशें बरें आमकां ते सांगताले कितें कोत्तात कितें खंय पावलां कशें कितें तें आमी ते लोकांक सांगताले तुमी भियेनाकात तुमी हें पावलां अशें पावलां सांज जाली की ना 18 तारखेक आमी रावताल्यो की आमकां आतां म्हायती मेवटली आनी म्हायती आमी लोकांक सांगतली म्हूण लोक आयकता की कितें आमकां खबर ना पूण म्हाका जनरल चौधरी आयलो गप 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 करून जिपीन आनी म्हाका म्हणूंक लागलो देवालो बावलो म्हणूंक लागलो आय हॅव गॉट व्हेरी गूड न्यूज फॉर यू हांवें म्हणलें कितें गूड न्यूज दे हॅव सरेंडर्ड म्हणूंक लागलो समजलें की न्ही ताणी 18 वय ताणी हार मारलो म्हणून हार मारली आवयस हार मारली म्हणटा गोवा इज फ्री तुका खरें सांग तूं हांव जमनीर आसा कशी म्हाका दिसली ना जमनी पांया सकयल जमीनूच म्हजी गेली हांव खंय आसा खंय ना काय राव रे कितें जालें म्हणून म्हाका खबर ना खंय कितें सो नाव गोवा इज फ्री म्हळें ताणें म्हाका पळयलें म्हजी उमेद आनी कितें म्हूण तें पळयलें ताणें आनी मागीर म्हणूंक लागलो आतां तूं इतलीं कोत्तालें न्ही आतां कितें कोत्तलें वॉट डू यू वॉन्ट टू डू नाव हांव आनीक रावलें आतां म्हाका कितें गोंयांत वचूंक जाय न्ही आतां गोंयांत येतलें म्हणजे खरें आतां म्हणलें पळय ऑल दीज इयर्स आमी सदांच खात्री दिताले गोंयकाराक की गोंय स्वतंत्र जातलें हां आतां गोंय स्वतंत्र जालें म्हणल्यार आमी कितें हात पांगरून रावचें तांकां सांगूंक जाय न्ही गोंय स्वतंत्र जालें म्हणून तें कशें करचें म्हाका म्हणून सांगलें वयर मर बार वचून तांकां सांगूंक जाय कित्याक रेडिओ आतां कोण आयकना I am sure nobody is listening to me now because they are in the thick of the thing and I am not. I would like to go into the skies and announce that Goa is free. तो हांसलो हांसलो आनी जालें सांगलें गेलें हांवें मोठे उमेदीन म्हणटा पळय तें हुशार काय हांवें तें सांगलें कितें म्हूण आतां हांव कशी वेतली मळबारान सांगतली कशें वचचें तें आमचे पर्यंत चिंतलें ना कशी वेतली पूण दुसरे सकाळीं उठून आमकां फोन आयलो हे तुमी यात म्हणून आमी तांचे बरोबर ब्रेकफास्ट घेताले सकाळचें कित्याक आमकां ते सगळे सांगताले तांचे बरोबर तुमी यात बेगीन यात अशें 7 वरांचेर नोको येताले आमी तर बेगीन यात तर गेली आमी आतां कितें खबर सांगता आमकां कांय खबर ना तुका वयर वचूंक जाय आसलें न्हू यू वॉन्टेड टू गो इन द स्कायज न्ही वी आर गोइंग टू सेंड यू पूण कितें पुर्तुगेजांचे कॅनन्स आनी ती हें आहा ते जर तुमकां उडयत सकयल जाल्यार आमी म्हणलें कितें आतां जर आमी सकयल पडून मेले
जाल्यार आमी गुलाम कशी म्हणची ना. आमी स्वतंत्र म्हणटले न्ही आमकां तें भाग्य. मरण सुद्दां तें आमकां भाग्य जातलें. स्वतंत्र एक भाग्य जालें तें सुद्दां जातलें. तर तुमी बरोवन दिवचें पडटलें. आमी सायन केलें. आमी गेले परफेक्ट. तांणी आमकां एका विमानांत घाले. आमी तितले आतां सांगतलो कसो वयर तो आयकूंक जाय न्ही लोकांक कितें म्हूण सांगतलो. लावड स्पिकर बसयले एका विमानान. तरी पुणून आमी कितले म्हूण सांगतलो न्ही. म्हणल्यार आमी रोखडी तांचे आर्मीचे सगळी तयारीच आसा. आमी लिफलेट पुर्तुगेजीन आनी कोंकणींत छापले आनी एकठांय केले आनी ते विमानांत गेली आमी आनी ते लिफलेटी सगल्यो उडयल्यो सकयल लोकांक आनी लोकांनी त्यो पुंजायल्यो आनी त्यो वाचल्यो. आमकां आमी उलयता जेन्ना समजलें ना आयकलें ना कितें आयकलें सगल्यांनी पूण तरी आस कित्याक आमी एकदम सकयल वताल्यो आनी लोक भायर येतालो पळोवपाक खंय तेन्ना सांगतात आमी लोक पळोवपाक तें विमान आनी तें उडयलां कितें तेन्ना वयताना विमानांतल्यान कोण कितें उडयलें म्हूण आयकूंक गोंयान पळोवंकूच नाशिल्लें. पूण ती कागदां एकठांय करप कितें काय म्हणून आनी मागीर ते वाचताले पुताले वचे. अशें करून आमी ते 2 वरां आमी भोंवल्या सगळ्या गोंयचेर. त्यो कागदां उडयलीं खर्शले आमी. पूण कितें ती उमेद पळय आमकां भरली तो दीस आनीक परतून मेवचो ना आमकां विधान केन्नाच ना. आनी कितलेंय जरी जालें पूण ती उमेद आमकां कशीच आनीक भरची ना असो तो दीस समजलें. मागीर आमी 2 वरां तें केलें आनी आमकां जनरल चौधरीन कितें सांगलें आमी आतां पुर्तुगेज बावटो सकयल काडटाले आनी आमचो पळयताले. तेदे वखदार तुमी येयात आनी गोंय स्वतंत्र जालें म्हूण सांगा म्हूण पालास इदल काळांचेर. थंय आमी त्या प्रमाणे तांच्या हुकुमा प्रमाणे आमी केलें आनी मागीर परतून आमी बेलगांव गेले आनी उतरले आनी आयले. जालें आमचें काम जालें. गोंय लिबरेट केलें आमी करूं ना गोंय लिबरेट जालें आमी केलें अशें आमी म्हणना. पूण आमी आमी ताचे खातीर काम केलें आमी तातूंत वांटो घेतलो तो आमचें भाग्य. हें आमकां देणें कशें. आनी कितलेय जरी देणें दिलें जाल्यार हें भाग्य कोणाक थोड्या लोकांक मेवना पळोवपाक मेवना. गांधीजीन कितलें केलें बाबड्याक ताका पळोवंक मेवलें ना. ह्या पॉझिटिव्ह नोटाचेर ही इंटरव्यू आमी हांगा सोंपोवया. हांव तुमकां बरी भलायकी देवान दिवची अशें आवडयता. देव बरें करूं. नमस्कार.